चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड आयच्या मणकामती कार्यावळीक तुमकां समजतात माय मोगाचो आनी उर्बे वरीत योगाय आयच्या ह्या कार्यावळीक आमच्या मदें एक उदेंतीचो कळो आसा थोडे फाटी पालकार आयले आनी पालकार पडजळटा आसतनाच ही पॅन्डेमिकाची पिडा आयली आनीक ताची उर्बा थोडी बहुत चिड्डोन उरली तरी पूण आयच्या कार्यावळींतल्यान ताचो जो वावर आसा तो आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात आयच्या ह्या कार्यावळीचे मानेस्त आलेखा कार्दोजो आयचे कार्यावळींत माई मोगाचो आनी उर्बे वरीत येवकार देव बरें करूं आलेखा बाय ह्या तियात्राचो मोग तुका कसो लागलो तियात्राचो मोग म्हाका तियात्रा मोग म्हाका ल्हान आसतनाचोय आसलो हांव 3 वर्सां आसतसर हांवें स्टेजीर एक्टींग केलो 3 वर्सां आसतना हांवें वन एक्ट प्ले नागीन म्हूण बोबेड्डे केपें हेगे वन एक्ट प्ले एक्टींग केलोलें सो मुगेलो पापा बीन तियात्रा एक्टींग कोता आनी मुगे ग्रँडफादर बीन तियात्रा एक्टींग कोतालो मुगे पापा ना एंटनीकार मुगे ग्रँडफादर ना गोडप कायतान ते गोडप कायतान म्हळ्यार कोडो ओडटाली ते नांव कायता फ्रांसीस कार्दोज आनी इवन तेगलोय दाडा मिनींग मुगे ग्रेट ग्रँडफादर तोय बीन तियात्रान हेड बी कोतालो सो मुगे ग्रँडफादर गोडप कायतान म्हळ्यार कोण ओळखता कित्याक तो कांतार बरयता आसतना डायरेक्ट बरयना आहलो डायरेक्ट मोतींतल्या मोतींकू म्हणून सारकी गोडपाचें म्हणटालो तेका लागून ते गोडप कायतान म्हणत सो तो टॅलंट म्हगे पापा येयलो म्हगे पापा सर तो म्हाका येयलो सो ती कंटिन्यू आलेखा बाय हालींच्या काळार जेन्ना जी तुजी उर्बा उमेद ह्या तियात्रांनी नाचोन चिड्डोन उरल्या कसलें साधन आपणायलें ती उर्बा भायर काडून पॅन्डेमीक जायतसोय मातशें टेन्शन आसतालें तियात्र बंद जालो आरे आतां कितें कोतोलें सो मागीर म्हाका युट्यूब चॅनल स्टार्ट करपा बरें पयलीं जाय आहलें बट हांव नॉकाहलें कितकोन स्टार्ट करपाचें आनी कितकोन तें युट्यूब चॅनल चलोवपाचें वो कितकोन विडियोग्राफी कितें सगलें म्हाका तें बारीकसाण खबर आसना सो जाण आहलें युट्यूब चॅनल स्टार्ट करपा जाय हें बरें पयलीं आहलें मोतीन बट तो टायमूय मेळना आनी तें अशें कोन्न आयडियारूय आसना कितकोन स्टार्ट करपा तें सो पॅन्डेमिका टायमार लॉकडावन आहलो त्या दोना मे बी एप्रील म्हयन्या मार्चान लॉकडावन जालो न्हू सो एप्रील म्हयन्या मुगे एकटो फ्रेंड ब्रँडन राठो तो अशें करून युट्यूबाचेर आनी इंस्टाग्रामाचेर बीन बरो फेमस आहा कॉमेडी लागोन सो तेणें एक दिसा म्हाका अप्रोच केलो की तूं एक कॉमेडी कोतोलें आपणा बराबर इंस्टाग्रामार घालपा म्हूण इंस्टाग्राम IGTVचेर घालपा सो हांवें सेड ओके हात बेकार आहा न्हू सो एक विडियो करपाक कित्याक मागीर विडियो केलो हांवें तो पोस्ट जालो पोस्ट मागीर ताका जायत व्यूज येयले उणे म्हळ्यार 10,000 व्यूज जाले ताका रोखडे फास्ट व्यूज येयले सो मागीर तेगे ऑलरेडी युट्यूब चॅनल आहलें सो तेका हांवें विचारलें युट्यूब चॅनल कितको स्टार्ट करप आनी कितें करप सो मागीर तेणें म्हाका सांगिल्लें सो फर्स्ट कांतार हांवें मुगे पापाये कांतार गायल्लें कोरोना वायरस म्हूण युट्यूबाचेर
सो म्हाका ते चॅनल स्टार्ट करपा मागीर हांव कॉमेडी व्हिडिओज घालपा लागोलें एंड आफ्टर 1000 सबस्क्रायबर्स हांवें म्हगेलें फर्स्ट कांतार गायलें तियात्रीस नवरो तेका बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो तेका आतां 80,000 प्लस व्ह्यूज जाले सो त्या कांतराचेर रिस्पॉन्स जाल्लो मागीर हांवें अशें करून बारीक बारीक कॉमेडी घान इन्स्टाचेरूय बीन कॉमेडी घान सो थिंगाय बी फॉलोवर्स वाडले मागीर अशें करून लोकांक लायक जाता लोकांक म्हगे कॉन्टेंट लायक जात म्हूण मागीर अशें करून कांतरां पोस्ट करपा लागोलें आतां मागीर कांतरां हांवें लोकांगे अशें करून कोणाली सावूद बीन आहा जाल्यार ती कोणू म्हाका लायक कोताय तो लोक अप्रोच कोता आनी सांगता की आपणागे ओमक्या मनशा सावूद म्हूण युट्यूबाचेर सो तेंक सावूद म्हूण हांवें मागीर प्लस आमगे आनी एक कांतार येयल्लें सीएमाक घरा धाड तेकाय बी बरे व्ह्यूज येयले एक म्हयन्या भितर 50,000 प्लस व्ह्यूज जाले आनी एक कांतार रिसंटली हांवें पोस्ट केल्लें तें ओरिजिनल गोंयकार तेका 40,000 प्लस व्ह्यूज जाले आतां रिसंट पोस्ट केलें आता खंयच्या तियात्रान तुका चड नामना मेवली चड चड नामना फामाद मेवली जालें सो सगळे तियात्र बॅक टू बॅक अशें आहले बट मे बी 100% तियात्राचेर गोडे चड फेमस फेम येयला आसतली कित्याक 100% सगळीं तियात्रिस्टांनी भुरगीं आहलीं आनी त्या तियात्र चोवपाक खूब लोक येयल्लो मेरा भारत महान हांव नोको खंयचे अशें कोन्न तियात्र एक्झॅक्ट खंयच तियात्र तेशें कोन्न तो कित्याक सगळे तियात्र बॅक टू बॅक आहले आनी कंटिन्युअस आहले न्हू फर्स्ट तियात्र एटीएम उगडास आसा ते तियात्राची नांवां फर्स्ट तियात्र हांवें केलो तो जेनी दे जर्मनी गेले म्हाका तुजी गरज ना हो तियात्र हांवें 7th आसतना केल्लो तितून हांव देखून कॉमेडी कांतार म्हणटालें सो ते तियात्रा मगे तें कांतार रिपीट येतालें एकूच म्हणटालें मागीर हांवें जाय तेपान म्हाका मागीर 100% तियात्रा चान्स पडलो जाय तेपान म्हळ्यार रोखडें अशें नो सॉरी नॉट 100% एटीएम तियात्रा हांवें ऑडिशन दिल्लें मिलाग्रिसागे हितून सो तितून हांव सिलेक्ट जालें आनी तेगे एटीएम तियात्रा हांव आनी एक कॉमेडी कांतार 2 म्हणटालें कांतरां एक कॉमेडी एक दुओ सो तें कॉमेडी कांतार तेंवूय रिपीट येता तेंच तियात्रीस नवरो तें कॉमेडी कांतार आतां युट्यूबाचेर घायलां तियात्रीस नवरो तें कांतार हांव एटीएम तियात्रा म्हणटालें तेच फाटल्यान रोखडें एटीएम तियात्र जावन 108 तियात्र मिलाग्रिस ते चांदोरालोच त्या तियात्रा हांव कॉमेडी रोल कोतालें मागीर 100% मारियो मिनिजागे तियात्र 100% जाले उपरांत कॉलेज लायफ तितून हांव लेक्चर बेसीस टिचर आसात तेगे रोल कोतालें आनी मागीर मेरा भारत महान आनी मागीर हे सामके मेन सिजनाक तियात्र आनी तेजे भायर हांवें जायत सबस्टिट्यूट केल्याय लायक वसवंताय तियात्र सोसा दे बेनावलीम स्टीव दे पंचवाडे आनी सोसा दे बेनावलीम स्टीव दे पंचवाडे जॅक दे वास्को तुगे तियात्र हांवें तेवतन डिकोस्टा तुगे तियात्र हांवें हें केलां कांतार म्हणा तुगे तियात्रा कॉम्पिटिशना प्लस अमर पी सावंत तियात्र तेगले तियात्रा कॉम्पिटिशन हांवें कांतार म्हणा साल्वादोर आफोन्स तेगलोय तियात्र हांवें सबस्टिट्यूट केला जोसन आफोन्सो तेगे तियात्र हांवें चिल्ड्रन्स तियात्रा कॉम्पिटिशना पार्ट घेतला आता ह्या तियात्रांनी न्हेसल्या उपरांत तुका कितली उमेद भोगली म्हाका तियात्रान न्हेसपा म्हाका सा लायक मुगे सा पयली सेट फेवरेट म्हणजे ल्हान आसता सो ती उमेद आहा सो म्हाका तियात्र चोवपाकूच तियात्रा एक्टींग करपाक चड लायक म्हूण त्याच तियात्र बरोबर तुवें वय कांतारांय जायती म्हटल्यार हय म्हाका कांतारा जायत दिसता म्हण आमच्या ऑडियन्सा पासत एक कांताराच्यो 4 ओडी ओके हे फर्स्ट कांतार मुगेलें हांवें जेनी दे जर्मनी तियात्रा म्हणलें हें कांतार म्हणटा ओके बप्पान म्हाका सैरीक हाडल्या आई लगीन करूंक फुलल्या न्हवऱ्यान दत नाका म्हणल्या आई बाबाची उमेद वाडल्या गांव मागेलो बार्देस उसकय न्हवऱ्याची काम काडपी कलय आता खंय तो पिवन भोंवता लगीन फुलय अलय ललय आता तियात्र जेन्ना तुजे बरोबरचे असतात जावं सिनियर असतात तांच्या कडल्यान तुका कितले पासून गायडन्स म्हणजे तांणी तुका कितले पासून ज्या सुवातेर तुका गरज आसा थंय ताणें तुका गायड केलां तांणी हय केलांच चोय सगळे कडेन न्हू डिफरंट भाशेन लोक आसता सगळो तुगलें एक्टींग लायक जातालो तुका सामको बरो मोठो आसना थोडे क्रिटिसायज करपाचे आसता आनी तेय बीन इम्पॉर्टंट आसताय कित्याक तुका क्रिटिसिजम ना जाल्यार तूं चड वाऱ्यारूय उडपा लागता
तेश कोन्नी जावपा शिरीपणा. सो इन तियात्र फील्ड सगळे मुगे सिनियर जालो ते म्हाका सामके चड बरो आहले, कित्याक कितें रॉंग जाल्यार म्हाका रोखडें सांगताले आनी हांव तें रोखडें फॉलो बी करतालें. आनी कोणें एशें कोन्न वायट एशें ना, बट थोड्यांक तें आसता कोणाकूय कितें सांगल्यार राग येता रोखडो. म्हाका केन्ना राग येना कितें रॉंग आहा जाल्यार सांगल्यार. हांव तें इम्प्रूव करपाक ट्राय करता कितें सांगिल्लें उपरांत. पूण तें तुजेर आता आसता, तूं आयकपाचें सगल्यांचें, जाय तें तुवें करपाचें. पण आता दुसऱ्यांचे आयकून घेवन तुवें त्या मार्गदर्शनाचेर चल्ल्या उपरांत लोकांचोय थोडे फावटी बरो प्रतिसाद मेळटा. हय सारकें. होय. आनीक त्या उद्देशीन तुका मुखार वचोंक आनीक उमेद येता. तर हय सारकें. आलेखा बाय, आता ही जी कांतारां तूं म्हणटा, ही कांतारां चडशीं कोण कंपोज करता? सगळीं मुगे कांतरां मुगे पापा कंपोज करता एंटनीकार. मुगे लिरिक्स तोच बरयता, सगळे एंटनीकार कंपोज करता मुगे पापा. आता तुज्या पापान बरयलेलीं तुवें कितलीं कांतरां गायल्यात? तेश कोन्न वेचपाक गेल्यार हिशोब आसपाना, जायतीं कांतरां. 3 वर्सां आसता तेदो सुद्दां कांतरूं म्हणटा सगळीं पापान बरयल्याय. ओके, थोडी तियात्रांनी एक तियात्रांनी डायरेक्टरूय कांतरूं दिता एक फावटी. आमी जाणा जावंक सोदताले की आयज तूं सोशल मिडियाचेर जायते कॉमेडी आनी कितें कितें हाडटा, तर हो सगलो वावर कोणाचो? हो सगळो वावर म्हजो, मिनींग इट्स अ टीम वर्क. लायक चोय हांव बिस्तें हांव उबी रावलें म्हूण जावपाना. हांव कांतार म्हूण जाल्यार एकटी लिरिक्स पापा आसोता, म्युझिशियन आसोता, मागीर व्हिडिओग्राफर सगळे मेळोन उपरांत कांतार बरो जाता. सो मुगे लिरिक्स पापा बरयता, सिंग हांव कोता. म्युझिशियन मुगे आयज पासून एकूच आहा, सॅनफर्ड कार्वालो, तो कोता. व्हिडिओग्राफी केन्ना सॅनफर्ड कोता, केन्ना जॉन्सन कोता. सो डिपेंड्स. तियात्रांनी न्हेसोन तूं खंयच्या खंयच्या गांवांनी पावलें? मिनींग मोस्ट ऑफ द तालुकाज, मे बी हांव नोको तालुकाज म्हणटलें, बट कर्नाटका स्टेटीन खूब कडेन हांवें एक्टींग केलां. मेरा भारत महान ह्या तियात्रां थिंगा हुबडी, कारवार आनी सगळे म्हाका त्या गांवां सगळ्यां नांव उगड आसनाय, बट त्या हितूंतल्यान आगुस्तिनिगे तियात्र चड थिंग आसताय कर्नाटका. तितून तेंकां ते ऑडियन्स कंप्लिटली डिफरंट गोवन ऑडियन्सा मोदें. ते अशें कोन्न तूं इतू सामकी बोगले बसून आसता आनी इतुलो लोक आसता ते ऑडियन्सा भितर, आनी तेंक सगळ्यांक कॉमेडी बीन सामकी लायक जाता. इतुलो रिस्पॉन्स, बोगले सुद्दां रिस्पॉन्स. इफ सपोज एक डायलॉग म्हणलो आनी तो तेंका लायक जालो, थिंगा ताडी मारपा लागताय. इतू सामको ऑडियन्स फास्ट रिस्पॉन्स दिता थिंगा कर्नाटका आता स्टेटीन. वय, आता एक्टींग करता आसतना जावं कांतारां म्हणटा आसतना जायते फावटी आमी कोणाची तरी देख घेता, कोणाक आमचो देखीचो नमुनो कसो मुखार हाडटा. तुजे नदरेंतल्यान तूं कोणाक फॉलो करीत आयला? हांव अशें कोन्न कोणाकू फॉलो करीत अशें कोन्न येयला ना, कित्याक ल्हानपणासयत हांव मुगलें सेल्फ अशें कोन्न रावपा सोदलां पयलीं सयत. हांव कोणाकूय अशें कोन्न कॉपी अशें कोन्न करपाक केन्ना ट्राय कोना. ओ मे बी तो कोता तेशें कोन्न म्हाका करपा जायना. होकोत हांव मुगे आहा तें हांव कोता. होकोत तें मातशें मे बी तो डायरेक्टर ओ मुगे पापा म्हाका करेक्ट कोता. बाबा हें अशें कोन्न केलें जाल्यार अशें कोन्न बरें दिसतलें, आनी हें अशें कोन्न केलें जाल्यार आनी सॉफ्ट जातलें. सो कितें कोता मुगे कितें कितें कॉस्ट्यूम घायलो, कितें हांव कांतार पासून म्हणपा ट्राय केलें, एक पाट म्हणचे फुडें हांव तें लोकां मुखार पावचे फुडें तें हांव पयलीं पापा दाखयता. एन्ड मामा ऑल्सो, तेंगे दोगांयकूय दाखयता. आनी तेंगे फर्स्ट व्यूज कितें आसताय न्हू, बाबा ना तेशें कोन्न न्हू, अमके भाशेन जावपा जाय ते भाशेन जाले उपरांत बरें दिसतलें. सो हांव तें पयलीं तेंगे आयकतां. आनी तेज उपरांत कोण तियात्र डायरेक्टर आहा तेकडें हांव तें कांतार दाखयता. सर अशें कोन्न कांतार आहा, अशें कोन्न म्हळ्यार अशें कोन्न न्हेसल्यार बरें दिसतलें. सो हांवें अशें कोन्न चिंतून हाडा तूं कितें. सो इफ द डायरेक्टर लायक्स माय आयडिया, मागीर हांव तेशें पोर्ट्रे कोता. आनी सपोज डायरेक्टरागे आनी कितें एडिशन करपा आसत जाल्यार हांव त्या डायरेक्टरागे पिकअप कोता. हांव कोणाकलें अशें कोन्न सर्टन रोल मॉडेल अशें म्हूण मुगे कोण ना, हांवें माय ओन रोल मॉडेल. आलेका बाय, तुज्या तोंडांतल्यान आनीक खंयच्या एक कांताराच्यो 4 वडी? आनी खंयच्या कांताराची? ओके, हें मुगेलें न्यू कांतरांतलो फर्स्ट वर्स. ओरिजिनल गोंयकार, हें फूल कांतार चोवपा जाल्यार मुगे युट्यूबाचेर ड्रॅमेडी क्वीन मुगे युट्यूबार नांव, तेजेर हें कांतार मेळटलें ओरिजिनल कांतार. तुमी मुठो माकेल हुंयच्यानू, गोर मुगे आमल्या हांव केपें कानू,
आता आमचे लोक तो सगलो सुधरा भाशेन जाणू अडको मेळाय आमी मात पूण आता आमचे लोक तो सगलो सुधरा भाशेन जाणू अडको मेळाय आमी मात पूण शाहरुख खाना भाशे मुगे अभिनय सोता आलिया भटा भाशे मुगे आवो दिसता कार्तिक आर्यन भाशे मुगे भाव स्टाईल माता तेंगे कुर्तूब चोचा म्हाका लज दिसता. वा 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 खरेंच आलेका आमी तियात्रांनी न्हेसता आसतना जायते फावटी आमकां जे कॉस्ट्युम्स जाय पडटात जायते न्हेसवण जाय पडटा खंयच्या एका तियात्रान गेल्या उपरांत जायतो देस्पेस जाता सारकें. तर हे सगळें मॅनेज कशें कितें जाता अजून पासून आमगे अशें करून तियात्रांनी डायरेक्टर कॉस्ट्यूम केन्ना दिनाय. डायरेक्टर फकत सांगता तूं खंयच कॉस्ट्यूम घालपाचो मे बी ओके कॅज्युअल्स जाल्यार तूं ह्या रोलाक कॅज्युअल्स घालपाचें सांगता. तुगे कॉस्ट्यूम करपाक तुगे आसता कित्याक आनी ते तुगे पयशान कॉस्ट्यूम करपा आसता. हांव कित्याक मुगे कॉस्ट्यूम घाता मोस्ट ऑफ द कॉस्ट्युम्स मुगेली मामा स्टिच करता मुगे मामा डिझायन करता मुगे मामा मुगे कॉस्ट्यूम मुगे मामा शिंवता सो म्हाका तितलोय देस्पेस लागना मे बी लुगोट हाडपाक पयशे लागताय तितलेच आनी इफ सपोज हांव कितें रेडीमेड घाता जाल्यार तेजे सो ते अशें करून तितले पयशे ते वेस्ट एस जायनाय कित्याक तियात्र एक दोन काय शो जायनाय आनी एक दोन शोआन ती तेशें करून पयशेय मोडपा पडनाय. एक दोन शो जाल्यार तुका आहाय त्या कॉस्ट्युमाचेर तुवें मॅनेज करपा जाता आनी सपोज तुगे जायत शो जावपा एक तियात्राचे ऑलमोस्ट 25 शो जातायच वेल नोन डायरेक्टर्सांगेले सो ते पयशे तुगे बरोवन येताय ते पयशे तुगे खूंय भायर वचनाय. आतां खंयची एक पार्ट तो कॅरेक्टर तुज्या हातान पडल्या उपरांत हांवें पयलें ते भशेन सगळेच डायरेक्टर तुका डायरेक्शन दिनात सारकें. जे सिनियर आसात ते आपुणूच तयार जातात होय. आनी तुका कोणाचो आदार मेवता म्हाका एक फावट एक स्क्रिप्ट दिली डायरेक्टर वाचता ती स्क्रिप्ट डायरेक्टर सांगता हो कॅरेक्टर तुमचे भाशेन आहा म्हूण ते स्क्रिप्ट वाचिल्ले उपरांत हांव घराक येवन हांव ती स्क्रिप्ट वाचयता कितकोन आहा ओके एशें कोन्न डायलॉग्स जाय सो ती हांव मागीर हांव मुगे मोती प्रमाणे हांव तो कॅरेक्टर चिंतिता अमके भाशेन हांव तो कॅरेक्टर कोत्तोलें सो तो कॅरेक्टर हांव प्रॅक्टीस कोता एक फावटी प्रॅक्टीस केले उपरांत आमगे जजा बरोबर वयता आमगे जज मुगे पापा तो मागीर सांगता हांवें ताका सांगिल्लें अमके भाशेन कॅरेक्टर आहा आनी चोय हांवें एशें कोन्न प्रॅक्टीस केल्या तूं चोय कितकोन दिसता पापा चोयता आनी तो म्हणटा ओके बरो आहा तेगे कितें एडिशन आहा जाल्यार तो कोता तितून अमके भाशेन केल्यार बरें दिसतलें बट तूं चोय आपणागे हेजेर रावनाका डायरेक्टरा कडेन कन्फर्म कर तेका कितकोन जाय तें सो हांव तो पापा गेलो म्हाका लायक जालें जाल्यार तो पॉयंट घेता मामा कडेन जाता सो तेंका लायक जाता तेशें कोन्न घेता मुगे भयणा कडेन तेंका कडेन जाता कितकोन आनी मुगे सदां फर्स्ट स्क्रिप्ट मेळटना मुगे फर्स्ट थिंग आरशा बरय घराको हांवें एशें कोन्न एक दोन तीन आरशे दवरलो आहा एक सायडीच्यान चोवपाक एक मुखार एक फाटल्यान चोवपाक कितकोन हांव पोर्ट्रेट कोत्तें दिसती पडपा म्हाका हांव कितको एक्ट कोत्तें पडपा सो तो एक फावट हांव आरशा मुखार केलो मागीर पापा बरय पापान चोयलो मामा मागीर मुगे भयणा तेंकाय बीन दाखयलें एक फावट तें फायनलायज केलो मागीर हांव डायरेक्टरा बरय सेम कॅरेक्टर घे मागीर डायरेक्टर मागीर सांगता आपणाक कितकोन जाय तो म्हणजे तेगे तोखलें कितको आहा तो कॅरेक्टर सपोज तेणें सांगे तुगे लायक जालो जाल्यार वेल एंड गूड नाल्यार तेणें सांगिल्लें ते भाशेन तो हांव कॅरेक्टर करता जालें आलेका ह्या पॅन्डमिकाक लागून तियात्र बंद जालें म्हणजे आयज तियात्र जायना पूण तुका कितें दिसता की हे अशेंच तर उरलें जाल्यार आमकां फाल्यां तियात्राक दुखोळ येवं येता ना एशें कोन्न उरलें म्हळ्यार आतां चोय एक्चुअली तियात्र स्टार्ट जाल्ले स्टार्ट जावपा आनकोडे व्हायरस वाडोलें सारकें न्हू सो तितू चोय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आहा चोय ती सगल्यांकूच्या लास्ट स्टार्ट जातोली हें शुअर कित्याक एंटरटेनमेंटा इतू चड लोक येता आनी सगल्या लोकांक एंटरटेनमेंट जायोच सो तें मातशें लेट दोत तितलें बरें त्या टायम म्हणसर आमकां सगळ्यांक मातशे त्रास जाताय पूण कांय करपा जायना त्रास जाताय मातशें सोंसून व्हरपाचें वचपा आहा तें वचपा न्हू तेशें सो पूण आतां जाय जाणांक युट्यूब स्टार्ट केला युट्यूबाचेरूय लोक बट युट्यूब स्टार्ट केलें म्हूण थोडी लोक सोद म्हणटाय म्हणजे युट्यूबाचेर सयत आमकां जाय पयशे मेळटाय तेशें कोन्न कांय आसना एटलिस्ट तियात्रान नाचल्यार पूण पयशे मेळटो म्हूण आसा अशें कोन्न म्हणजे कितें मेळटो एशें म्हूण युट्यूबाचेर आमगे 7-8 तियात्रां पयशे एक बरोबर एक व्हिडिओचेर उडोवपा पडटाय सो युट्यूबाचेर येता तेशें कोन्न लोकांक एंटरटेनमेंट दिवपा आनी आमगे
कला तेंक पोर्ट्रे करपाक युट्यूब आहा सध्या. आता ह्या फुडें तुजी येवजण म्हणजे तुका खंय मेरेन ह्या तियात्रांतल्यान हे कलेंतल्यान खंय मेरेन वचचें अशें दिसता, खंय मेरेन तूं पावतलें? एक्चुअली हांव हे एक्टिंग हांव सारकी सिरियसली घेवपाक चिंतलां आतां. खबर ना कितें जाता तें पॅन्डेमिका लागून मातशें बेगीन काबार जालें जाल्यार बरें जालें, नाल्यार एक वर्स ऑलरेडी पिड्यार जालें. सो म्हाका सगळ्या डायरेक्टर्सांक नाचपाक जाय, सगळ्या कोण बारीक पासून सुणा आसता सगळ्या डायरेक्टर्सांक नाचपाक जाय कोंकणी तियात्र. सगळ्या डायरेक्टर्सांक बरें म्हाका काम करपाक जाय आनी तेजे उपरांत म्हाका इवन टीव्ही इंडस्ट्रीन जॉयन जावपाक जाय. आता तुजें शिकप कितें जालां? हांव 12th आर्ट्स पास केला हांवें आनी आतां हांव बॅचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स करता इन कला अकॅडमी गोवा. म्हणजे आतां क्लासी ना? ना, ऑनलायन क्लासीस आसता. एक्चुअली बिफोर हे सेकंड म्हणजे सेकंड वेव स्टार्ट जावचे फुडें तेज्या पयलीं आमकां क्लासीसूय आसताल्यो. थोडे दीस आमकां प्रॅक्टिकल क्लासीस जाल्ल्यो सो त्या टायमार आमकां वचपाक पडटालें इन कला अकॅडमी. आता तुजे बरोबरचे जे भुरगे आसात, जे भाशेन तुजे विजन आसा, तुजे विचार आसात, ते भाशेन तुज्या बरोबरच्या भुरग्यांक तुजो संदेश कितें? कितें करपा न्हू हाटी रावपा जायना. कितें अशें कोन्न म्हणजे आतां तूं कितें पार्टिसिपेट जावपा जाय वो कित्याकू कितें जावं तें कसलें कॉम्पिटिशन जावं तुका उमेद आहा तुका वचपा जाय जाल्यार थंय वचपा जाय. कित्याक तुज्यान सांगो जायना नो वन इज अ परमनंट विनर आनी नो वन इज अ परमनंट लुजर. हांव हें सदां म्हणीत येयलां. कोण सदां जिखोन उरपा ना. आयज तो ह्या वर्सा तो फर्स्ट येयलो म्हण सदां तो फर्स्ट येतो अशें म्हण ना. फुडें वर्सा तो लुजरूय जावपाक शकता आनी तूं विनर जावपाक शकता. सो नो वन इज अ परमनंट विनर आनी नो वन इज अ परमनंट लुजर. सगळे हितून तूं पार्ट घेवपा जाय. तुका कितें दिसता थिंगसर तुवें वचपा जाय. तुगे मन सांगत तें तुवें करपा जाय. तुवें सगळ्या सोल्युशन्स आयकपा जाय. लायक आयकव्या जाणांचें करा मनाचें. तूं सगल्यांगे आयक पूण तुका जाय तें कर. आनी मुगे एक मोटो म्हणटाय तो हांव केन्ना अशें कोन्न चड इफ हांव कितें जिखिलें वो म्हाका कितें प्रायज मेळ्ळो जाल्यार हांव केन्ना तो प्रायड घेवन रावना हांव जिखिलें. आनी सपोज हांव केन्ना हारोलें जाल्यार हांव तो अशें कोन्न डिप्रेशनूय घेवन रावना. शिट हांव कित्याक हारोलें तशें कोन्ना. आय एम नेवर टू प्राउड ऑन विनींग एंड आय एम नेवर टू डिप्रेस्ड ऑन लुजींग. आलेखाबाई, तुजे जायते विचार आमी आयकले आनीक खिरीतपणी ही कार्यावळ सोंपोवच्या आदीं काळजाचे खोलायतल्यान खिरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुका चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा आनीक तुज्या विचारांक, तुज्या चालणेक आनीक तुजें मन फुलोवन सुबां अदीक देण्यानी तूं बरो इतलेंच मागता. आनीक आलेखा सांगाताक आयची ही माणका मोतयां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता. देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच आलेखा सांगाताक आयची ही माणका मोतयां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस. कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड.